दीस शुक्रार ऑगस्टाची 1 तारीख 2025. पहिले वाचप लेवी शास्त्रांतले अध्याय 23 वळ 1 4 तावन 11 15 तावन 16 27 34 बी तावन 37 पर्यंत. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, सर्वेस्पराचे दबाजीक उत्सव हे म्हणजे पवित्र जमाती जे तुम्ही नेमलेल्या काळात परगट करूंक जाय. पहिल्या महिन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर सर्वेस्पराचें पास्क. त्याच महिन्याच्या 15व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मानाक बेकामीर उंड्याची परब सुरू जाता. 7 दीस तुम्ही बेकामीर उंडो खावंक जाय. पहिल्या दिसा तुम्ही एक पवित्र जमात चलोवंक जाय. तुम्ही कसलोसो भरासो वावर करचो न्ही. 7 दीस तुम्ही सर्वेस्पराक होम बलियो भेटोवंक जाय. 7वो दीस पवित्र जमातीचो दीस. तुम्ही कसलोसो भरासो वावर करचो न्ही. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, इस्रायेलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देशाक तुम्ही गेल्ल्या उपरांत तुमचे लुवणेची पयली पेंडी ह्या जागाक हाडून दिवंक जाय. सर्वेस्परान तुमकां मानून घेवचे खातीर ह्या जागान ती सर्वेस्पराक समर्पणाची रीत चलोवन भेटोवंक जाय. सब्बाताच्या दुसऱ्या दिसा ह्या जागान ती भेटोवंक जाय. सब्बाताच्या दुसऱ्या दिसा तावन म्हणजे तुम्ही समर्पणाची पिंडी भेटयतल्या दिसा तावन 7 हप्ते तुम्ही मेजूंक जाय. 7व्या सब्बाताच्या दुसऱ्या दिसा पर्यंत तुम्ही 50 दीस मेजूंक जाय आणि उपरांत सर्वेस्पराक नव्यान अन्न बली भेटोवंक जाय. 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस प्राचितसो दीस. त्या दिसा तुम्ही पवित्र जमात चलोवंक जाय. तुम्ही उपास करूंक जाय आणि सर्वेस्पराक होम बलियो भेटोवंक जाय. इस्रायलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, ह्या 7व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा तावन 7 दीस पर्यंत तुम्ही सर्वेस्पराच्या मानाक तंबाची परब चलोवची. पयल्या दिसा एक पवित्र जमात चलोवची. तुम्ही कसलोसो भरासो वावर करचो न्ही. सर्वेस्पराच्या मानाक आचरण करूंक जाय ते उत्सव हे. ह्या उत्सवांक इस्रायलितांच्यो पवित्र जमाती आपोवंक जाय आनी उज्यान लासलेल्यो बलियो, होम बलियो, अन्न बलियो, बलिदानां आनी पिवनदानां हर एक दिसाच्या निर्दिष्ट विधी प्रमाणे भेटोवंक जाय. देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 81 3 तावन 4 5 तावन 6 आनी 10 तावन 11. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. आरंभ करा रागा, दम्मडी वाजया. किन्नरी विण्याचो मधुर आवाज सगळ्यांनी आयकून दी. आज पुनवेचो दीस, आज आमचो महा उत्सव. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. हो इस्रायेलाक दिल्लो कायदो, ही जाकोबाच्या देवाची आज्ञा. इजिप्तकारांचेर झुजाक तो देवलो तेन्ना झुजेच्या वंशाच्यांक ताणें दिल्ले हे नियम. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. परको देव तुमचे मदें आसचो न्ही. भायल्या खंयच्याच देवाक तुम्ही मान बागोवचो न्ही. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पर म्हणटात तो देव हांवूच. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. सोम्याचो शब्द सासनाक बाळटा. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वळ 56 तावन 58 पर्यंत. हे ओपारी सांगून जातच जेजू थंयसो भायर सन गेलो आनी आपल्या माय शहराक फाटीं आयलो.
थंय तांच्या सिनेगोगान ताणें दिल्ली शिकवण आयकून वेजमेज जाल्लो लोक म्हणालो, खंय ताव नाका ही जणवाय आनी असर्यांकडची ही पदवी? हो सुताराचो पूत न्ही? मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्ही? आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्ही? हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्ही? तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें? अशें ताका तांणी नाकारलो देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान चुकाना, आपल्या मायगांवांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तें मेळना. आनी तांकां भावार्थनातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, एका साद्या व्यक्तीन समाजेंत ल्हानशें बरेपण हाडल्यार ताका बोट जोखून दुबावाचे दिश्टीन वा विचित्र रितीन चलोवचें साहस. असलें काम ताणें करचें जाल्यार कशें म्हणून हलक्या उतरांनी हिणसून दुखोवचें आसा. राजकीय क्षेत्रांत एका पार्टीन बरें केल्यार आनी एक पार्ट विरोध रावता. असले दाखले सबार आमचे मदें आसात. असलो संदर्भ जेजून सबार फावटी अनुभव केला. पूण ताका दूख भोगली जेन्ना ताच्या मायगांवांत ताचे विशीं हळवायेन उलोवन ताच्या दैवीकपणा विशयान दुबाव उसारलो तेन्ना. कोणाकी लेकी नासतना सर्वांक बरें करीत गेल्लो जेजू आपल्या मायगांवांत ताका गेल्लो अपमान सोसून सडीत बरेंपण त्या गांवांत करिनाशें मुखली वाट धरून चलता. भावार्थ क्रिस्त जिणयेचो प्रमुख वांटो. आमी भावार्थान कितें मागता तें आमचे जिणयेंत फळ दिता. जेन्ना आमचे जिणयेंत ल्हान वा व्हड असर्यां देखता, आमी खालत्या काळजान उपकारी जावन देवाचे महिमेक साक्षी जायचे.